नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. दुर्बाट फोंड्या बेवारशी सुण्यांचो 1.5 वर्साच्या चलयेचेर हल्लो. चली आगताक सोंपलें. सकाळीं खेळपाक म्हूण भायर सरल्या उपरांत बेवारस सुण्यांनी चलयेचेर खंय हल्लो केलो. चडूच दुखापत जाल्ल्यान चली सोंपलें. बेवारशी सुणी वाडल्यात म्हूण थळावे मिडिया मुखार. पालिकेन बेवारशी सुण्यांचेर कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. एक भुरगे आमचे धाकले वाड्या वयले हांगा सकाळी फुडें खेळटाले थंय. खेळटा ते अशें सकयल देंवले म्हणटकीर हांगा एक 10-15 कुत्रे सामके अटॅक केलो ताका. अटॅक करून हांगा ओडीत हांगा येयलो सामके ताका अटॅक मारलो. ते धाकले भुरगे न्ही अटॅक करीत जाल्यार मागीर एज ताका आसतली एक 1.5 वर्स बी आसतली. सामके सायडीन व्हेला. आतां फोन करून विचारले आमी ताका. आतां जीव ना म्हणून जीव सोडला म्हणून सांगला तांचे. पेरंट्स बीन कोण आशिल्ली सकाळचे वांगडा? सकाळी ना ते घरा कडल्यान अशें खेळटा भायर सरले सकाळी फुडें. हांगा हे कुत्रे भरपूर आसा काय म्हणटा? भरपूर आमी जाय ते फावटी ताका फातर मारून जाता. 25-30 त्या म्हणून प्रोसेस चालू आसा ते. आणि थंय जागो दिवन आमी एक डॉग शेल्टर घालून थंय आमी सगळे जे कुत्रे हांगा आसा फोंड्या सिटी भितर तांकां थंय व्हरून स्टरलायज करपाचे आनी तांकां सगळें वॅक्सिनेशन करून तांकां वेगळे कोण ट्रिटेड डॉग आसा तांकां वेगळे दवरपाचे. म्युन्सिपालिटी बरी डिसिजन घेता की बाबा हांकां मारपाक जाय, पण थोडे लोक ते मारपाकूच दिवपाना तुका. सो हाजेर एक एमिकेबल कितें तरी काडपाक जाय. खूबच वायट दिसलें की एक ल्हान 1.5 वर्साच्या चलयेक तांच्यांनी उडून व्हेल्या. कितले म्हण कुत्र्यां उरतलो तो पळयत जाल्यार एक रानकीत कुत्रे पळोवपाक मेळटा पळय. थंय जशे एक ग्रुपान अशे कितले 15-20 कुत्रे तूं पळय. संबंद म्युन्सिपालिटी एरिया आमचे प्रयत्न हे चालू आसात. आमी कितें करता तेंकां पीपल फॉर एनिमल ते मनीस येता तेंकां ते व्हरता स्टरलायज करता परत हाडटा त्याच जाग्यार हाडून सोडटा. तळय दुर्गाबाट हांगासर आनी 1.5 वर्साची चली हे सकाळी फुडें घरांतल्यान भायर सरले खेळपाक लागून म्हणून कुत्र्यांचे ग्रुपूच आयलो आनी तेजेर अटॅक केलो. आनी तेजेर अटॅक असो केलो की तेजो जीव गेलो तितूर. लोक हो तांकां रस्त्यार हेवटेन तेवटेन जेवण घालता आनी ते जेन्ना भुकेल्ले आसता तेन्ना अशें करून ह्या लोकांचेर जावं ल्हान भुरग्यांचेर अटॅक करता. तळय दुर्गाभटाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. उतोर्डा चर्ची लागसार ट्रेनीच्या व्हिला पोंदा आयिल्ल्यान 59 वर्साची बायल सोंपली. फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर घडणूक. सोंपला ती मारिया डोराडो म्हूण म्हायती. पुलीस तपास चल्ला. कला अकादमीच्या नांवान कलाकारांनी आपले बदनामीची सुपारी घेतल्या कशी दिसता. कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद उलयला. कला अकादमीत पोंगशेचे नाटकाचे प्रयोगा वेळार लायटी पिकल्यो त्यो खंय मनशाचे चुकीन न्ही, तांत्रीक बिगाड. टॅक्निशियनान यत्न मात जाग्यार पडल्यो ना. सावंडाचो इशू नाशिल्लो. मेंबर सेक्रेटरी कडच्यान खंय रिपोर्ट मागला. शरद पोंक्षे प्रकरणाचेर कला आनी संस्कृती मंत्री म्हणटा टेक्निकल फॉल्ट आशिल्लो, मात प्रकरण पळयल्यार आपल्याक टार्गेट करपाचें कारस्थान. शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात त्यापेक्षाही तुम्ही गैर लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो. इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. ताणी जे म्हणिल्लें जें आसात आमी कला अकादमीचो सावंड वापरना हें अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा, बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज्ड देअर ओन. आनी 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजींग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसात आनी आमचेर जे एलिगेशन जे आसात ते फॉल्स आसात. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसात दोनी आशिल्ले तांकां हांवें तुमच्या मुखार हाडिल्ले आसात. म्हळ्यार एक गोष्ट चुकीची माहिती तांणी दिली. एक गोष्ट आमी सावंड सिस्टम तेंचो वापरलो म्हणून सावंड सिस्टम आनी लायट हे टॅक्निशियन ना म्हणून टॅक्निशियन हांवें तुमच्या मुखार उबो केलो मरे. दॅट मिन्स फटिंगपणाच्यो गोश्टी न्ही रे. तुमी तो बायट कोणी दिला पळय न्ही ताजे बाद तुमी पत्रकार मग ते बारीक विचार करा. म्हाका एक सांग भया, कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता दॅट मिन्स ताका कितले नेगेटीव फिडींग जालां ओन्ली टू मलायन द इमेज ऑफ द गोविंद गावडे. ह्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टरांनी दिवपाची गरज आसा. डेफिनेटली हे सिद्ध जालं न्ही रे. अरे 2 मिनटाचो अरे डेफिनेटली जालो न्ही.
अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांग टॅक्निकल गोश्टी केदें व्हडलें सावंड मॅनेजमेंट सुद्दां जर आसलें तर टॅक्निकल गोश्टी तांच्या हातान आसा हो सादो प्रश्न आसा. मागीर अरे म्हाज्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी, हांव डायरेक्ट सांगता हे आयज आनी न्ही. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकार. शेकड्यांनी कोटीच्या नॅशनल हेराल्डाच्या स्कॅमाचे केशीत सोनिया राहुलाचेर ईडीचे चार्जशीट. फुर्योज काँग्रेस देशभर रस्त्यार. काँग्रेसवाल्यांची ईडी मुखार निदर्शनां. हे वाटेन बीजेपीचे शक्ती प्रदर्शन. काँग्रेसीन खंय देशाक लुटलो, चोर मचाये शोर म्हूण काँग्रेसवाल्यांचेर फोग. काँग्रेसवाल्यांनी खंय आपल्या फुडाऱ्या आड निदर्शनां करची. कोट्यांनी रुपयांच्या नॅशनल हेराल्डाचे केशीत काँग्रेसीच्या राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी आड ईडीन आरोपपत्र दाखल केलां. काँग्रेसीची वचत थंय ईडी आड निदर्शनां. आज दिस इज अगेन्स्ट दी ऑपोजिशन आणि जेन्ना ऑपोजिशनाचो आवाज बंद करपाक देशभर एक प्रयत्न जालोलो आसा. फॉल्स केसी घालून ईडी बरे आपयन कॉम्प्रोमाइज करून हे लिडर घेवन हे बीजेपीन दिसता. बीजेपी म्हणटा ईडी आड काँग्रेसीची निदर्शनां म्हळ्यार चोर मचाये शोर. कथीत घोटाळ्यां खातीर बीजेपीन काँग्रेसी आड निदर्शनां करून जाप दिली. व्हडलो जो बोवाळ चल्ला ताजो खरें म्हटल्यार आमी काँग्रेसचो निशेध सदांच करतात, सगळे लोकूच करतात. पण तांणी अशें लोकां मदीं वचून दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. एक तर चोर, तातूंत भितर शिरजोरपणां करची न्ही. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंगली कंडेम हें करता. आनी काँग्रेस पार्टीक ताजे थ्रेटनींग जी लँग्वेज पळय जी यूज करता ईडीओ संदर्भान आनी कितें तिजोय बीन निशेध करता. व्हेरी अनफॉर्च्युनेट, दुर्दैवी हें. काँग्रेस एक समजता की ह्या देशांतली सगळी प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती आपल्याली पर्सनल प्रॉपर्टी. आनी नाही ते कायद्याक माननात आनी नाही कोर्ट कचेरी अशें ह्या वरून सिद्ध जाता. आनी आपूण सगळ्या कायद्याच्यान चड वयर अशें तांकां दिसपाक लागलां. कितें आशिल्लें की केसीन भितर काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी हांणी नॅशनल हेराल्ड जो एरिया व्हडले जे प्रकाशक आसा पेपराचे येदे व्हडले ते असोसिएट आसा जर्नल लिमिटेड त्या हातूंत भितर गडबड केल्या. आनी ती गडबड करून येदी व्हडली वर्थ प्रॉपर्टी 2-2.5 हजार कोटीची प्रॉपर्टी आपल्या पर्सनल नांवाचेर करपाचो व्हडलो प्रयत्न केला. काँग्रेसवाल्यांनी खंय आतां आपल्याच फुडाऱ्या आड निदर्शनां करची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुर्का बांबोळे सुरू आशिल्ल्या एका हॉटेल प्रोजेक्टाचे चवकशी विशीं जाप विचारूंक RGP TCP कचेरे मुखार. अधिकाऱ्यांची दादागिरी, जाय तशें वागतात, इशू सुटनात म्हूण आमदार विरेशाचो आरोप. सरकार गोंय सोंपोवंक उठला, मनोज उलयलो. RGTCP अधिकाऱ्यांचेर कारवाय मागता. कुर्का बांबोळे बेकायदेशीर बांदकाम चलता म्हणून RGP बोळ घालता. बोळा उपरांत TCP अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली. एका हॉटेलाचो खंय हो प्रोजेक्ट. चवकशी विशीं जाप विचारूंक RGP TCPच्या कचेरे मुखार. काल इन्स्पेक्शन जालें, ओके, ते इन्स्पेक्शन फूल जालें, कंप्लीट जालें ना मेजरमेंट करना. तो तुमी जाप दिनासतना तुमकां कशें भायर पडलें? तुवें ते मेजरमेंट घेतला काय ना? हांव म्हाजो कितें करता न्ही, म्हाजो रिपोर्ट कितें आसा पळय म्हाजें कितें आयक न्ही, म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय कितें की तुवें तो मेजरमेंट घेतला काय ना? हांव म्हाजो रिपोर्ट टोटल कितें आसा पळय म्हाज्या हायर ऑफिसराक सांगता आनी मागीर तुका हांव सगळें दिता. हांव तुज्या सगळ्या आन्सरां दिता. आन्सर एस ऑर नोय म्हणपाक रेडी ना. म्हटल्यार दिल्लीचे बॉल्सान मरे दिल्लीचे भरला, बॉल्सांनी भरल्या म्हणून अशें करता. बरोंक नासलें न्हू जाल्यार एस नाल नो सांगतलो. रिपोर्ट दितलो, केन्ना रिपोर्ट दितलो तोय आन्सर ना ताजे कडेन. आनी हे जेन्ना तो दिवकर बाबा, हो दिवकर जो आसा पळय, हो दिवकर, ह्या दिवकरान अप्रुवल दिल्ली आसा सगळें. हेणे अप्रुवल दिला सगळे. तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, लोकांची सेवा करपाक आसा, ना की दिल्लीकारांची सेवा करपाक. ह्या ऑफिसरांक लागून भियात ना. ज्या परशुराम भूंय म्हणटा हो BJP सरकार आनी थंय परशुरामाचो पुतळो बांदून दवरिल्लो आसा, कोणाक कासिनो दाखयता, हेंकां भिरात ना. ज्या परशुरामान मागले की हो आमकां ही जमीन जाय म्हणून, ही जमीन तयार जावपाक जाय म्हणून, कितें नांवां घेता तुमी? देवाची नांवां घेता आनी देवाक फोटयता, देवाची जमीन काबार करता.
गोंय सोपयता तुमी ह्या ऑफिसरांचो आनी ह्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जी ऑफिसर हांगा येयल्ली तेजो ह्या पुलिसांचो ज्या आमदाराक गेट बंद करून तेंच्यांनी भायर घातलेलो आसा आनी ह्या निशेधान हांव जमनीर सकयल बसता ह्या ऑफिसा भायर हो निशेध आसा म्हाजो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या जनसंख्येत असंतुलन वाडटा. हाचो परिणाम सामाजीक आनी राजकीय स्थितीचेर जाव येता. विश्व हिंदू परिशदेचो दावो. गोंयच्या राज्यपालान केल्ल्या भाशणाचो संदर्भ दितना गोंयांत क्रिस्तांवांचो आंकडो कमी जाताना मुसलमानांची संख्या बरीच वाडिल्ल्याचो दावो विश्व हिंदू परिशदेचो महामंत्री मिलिंद परांदेन केला. गोवा के दृष्टि से जो एक पूर्ण देश भर में भी समस्या है, हिंदू जनसंख्या में असंतुलन की जो हिंदू अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट है. और कुछ माह पहले यहाँ के ऑनरेबल गवर्नर जो है इन्होंने भी इस बात का उल्लेख अपने भाषण में किया था कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है ईसाइयों का बहुत बड़े प्रमाण में कम हो गया है. और उसका एक साइमल्टेनियस दूसरा जो कारण या परिणाम या जो भी है वह यह दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों का परसेंटेज यहाँ पर पॉपुलेशन का बहुत बढ़ गया है. जो एक चर्चा सामने आ रही है कि लोगों को मुस्लिम समुदाय जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको सिस्टमेटिकली कई विधानसभाओं में सेटल करने का योजनाबद्ध प्रयत्न चल रहा है और इसलिए यह बहुत चिंता का विषय है. और कहां पर भी हिंदू जनसंख्या में असंतुलन रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कारण रहा है. तो मैं शासन प्रशासन का निश्चित रूप से इसके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. मजगती वक्फ अमेंडमेंट बिलाक जावपी विरोधाच्या नावान पश्चिम बंगालात हिंदूक टार्गेट करून अत्याचार चल्ल्यात. हिवसे आड 19 एप्रिलाक जिल्लो पावण्यार निषेध करून पश्चिम बंगालात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करतले म्हण परांडे सांगता. वक्फ के जो अमेंडमेंट बिल आया है तो उसके विरुद्ध पश्चिम बंगाल में अभी बहुत बड़े प्रमाण में हिंसा हो रही है. वक्फ का निमित्त करके हिंदू विरोधी हिंसा की जा रही है कि जिसका कोई स्थान नहीं है. और विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन इस नाते इसी आक्रोश को सबके सामने रखने के लिए हमने 19 तारीख को 19 अप्रैल को देश के सभी जिला स्थानों के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशंस, धरना, प्रदर्शन ये करने का निश्चय किया है. और हम हर जिले में कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया का उनको हम एक ये करने वाले निवेदन करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में शीघ्रातिशीघ्र यह राष्ट्रपती शासन लगना चाहिए. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. इमेजीन पणजी स्मार्ट सिटीची नॅचरल गॅस लायन घालपी गोवा नॅचरल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आड कागाळ. फुटपाथाचें काम पुराय जाल्या उपरांत कसलीच परवानगी नासतना फुटपाथ खणले म्हूण कागाळ. खणिल्ल्यान खंय मुळाव्यो इन्फ्रा युटिलिटी सुविधा वाट लागल्यो. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला नव्यान तयार केल्लो फुटपाथ गोवा नॅचरल गॅस प्रायव्हेट लिमिटेडान कसलीच परवानगी घेतले बगर गॅस पायपलायन घालपा खातीर फोडलो. सिटी प्रायड पणजी हॉटेला लागीं आशिल्लो हो फुटपाथ फोडला. हो फुटपाथ डिफेक्ट्स लायबिलिटी पिरियडात आसून सध्या त्याची जबाबदारी IPSCDL कडेन आसा. सो एका सायडीन आमी पळयता गेली 4-5 वर्सां जाली आतां स्मार्ट सिटीचे पणजेन ही कामां चालू आहा. स्मार्ट सिटी आमी पळयता वेगळे वेगळे रोड आमकां कन्स्ट्रक्ट जाल्ले दिसता. थोडे कडेन जे स्मार्ट सिटीचे काम आसा ते कंप्लीट जाले आनी कितले बरे जाल्या तुमी पळोवंक शकता लोकां खातीर. पण एका सायडीन आमी पळयता आज जे आमी येयल्या ते काम स्मार्ट सिटीच्या अंडर एक्चुअली ब्युटिफिकेशन बरे जे फुटपाथ आसा ते स्मार्ट सिटीन करून दिले लोकां खातीर. पण आमी आतां 18 जून रोडाचेर ते आमी पळोवंक शकता की आज हांगा ही फुटपाथ ही गेली 1-2 म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जाल्लें जें काम आनी परत ते आज फोडलेले आसा. तुमी पळोवंक शकता मागीर विज्युअल्सान ही जी फुटपाथ आसा ही खंय तरी स्मार्ट सिटी अंडर ही बरी तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन करून ही केल्ली लोकां खातीर चलपा खातीर. पण ही आज फोडलेली आहा की आतां स्मार्ट सिटीन विचारलेलें स्मार्ट सिटीन स्वता हेजेर पुलीस कंप्लेंट केल्ली आहा. जे गॅस पायपलायन जी आसा तेजेर कंप्लेंट केल्ली आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. हो फुटपाथ फोडिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्या. हो फुटपाथ खासा डिसेबल्ड लोकां खातीर तयार केल्लो म्हण IPSCDLचो इंजिनियर मुकुंद मळीक सांगता.
This has caused several damage to the footpath. They have removed the tactile tiles also, which was put for the physically disabled people. We have said also before also, for such activities, for laying the gas line, for the tapping, we have sufficient ducts. We have laid the ducts along our footpath, along our road, whichever road which is taken under smart city requires no digging. So people have asked us, we have not taken any permission from FCDL nor from any authorities to do the excavation, and they have done it illegally. As a result, we have filed a case against Goa Natural Gas Private Limited in Panjim Police Station, and we have asked for a serious action against them. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. अवेळी पावसाचो गोंयच्या शेतकारांक फटको. मया मिरसांगाचे लागवडीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. रोपां कुसल्यात. लागिल्ले मिरसांगेक पिकाचे आदींच गळ लागल्या. पानांकूय कीड लागल्या. लाखांचे लुकसाण म्हूण शेतकार उलयला. सरकाराचो आदार मागतात. खासा रिपोर्ट. फाटल्या कांय दीस पडिल्ल्या अवकाळी पावसाचो शेतीचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला. मये मिरची लागवडीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. रोपे खंय कुसल्यात. लागिल्ली मिरची पिकचे पयलींच गळटा म्हूण शेतकार सांगता. पानांकूय कीड लागल्या. लाखांनी लुकसाण म्हूण शेतकार उलयले. पळय तांबडी दिसता पळय ती सुकल्या उपरांत कंप्लीट काळी पडटा आनी धवी जाता. हे आतां एका झाडाकूय टोटली हें जालें. हे पावस जेन्ना पडला पळय हो आतां फाटल्या दिसांनी 10 दीस जाले पावस पडला पळय तेन्नाच्यान हें आमकां हें जालें चड मोठ्या प्रमाणान हें जाल्लें. ते फर्स्ट टायम जाला न्हू हे फर्स्ट टायम जाला आनी अशी मिरची फर्स्ट टायमूच जाल्या. नाजाल्यार केन्ना अशी इतली मिरची येना. आतांचे हें आतां समज एक 20 किलो मिरची काडली जाल्यार भितरली बरी 5 किलो सुद्दां मिरची मेळना. आनी भितरली 50% आहा पळय ती कसल्याच कामाक यूज जायना पळय. अशी परिस्थिती आतां ह्या वेळार जाल्ली आसा. कितले जाण शेतकार हांगासर आमचे 61 आहा. आमी हांगा मुळा खाजनान आमी वारवे लायता हे शेतान, आनी आमकां जवळ जवळ म्हाज्या भुरगेपणान वचून आमी वारवे लायता. पूण अशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. अंदूच्या वर्सा पळय हे मिरसांगेची हें जालां ते तशी मिरसांग केन्नाच जावंक नासली. आनी आतां कितें जालां, आतां सकयल पयलींची मिरसांग आहा पळय ती सगळी अशी कुसून काबार जाल्ली आसा. एका मागाक 10-10, 15-15 एका रोप्याक मिरसांग कुसल्या. आनी आमकां इतकी लुकसाण जातली अंदूच्या वर्सा की म्हाका दिसता तिसऱ्या वाट्यान सुद्दां आमकां मिरसांग मेळची ना. जी पावस पडला त्या पावसाच्या उपरांत त्यांची जी कीड कशी जाला ताका, आनी ताका लागून शेतकऱ्यांची जी गेल्या म्हणजे वार्षिक तांकां 5 लाखाचे वयर उत्पन्न जाता. तर ह्या हेतूसून कमीत कमी तांकां आतां हे 2 लाखाचे 3 लाखाचे अशें उत्पन्न जातलें. आतांच सध्या गोंय सरकारान सांगलें की आत्मनिर्भर आनी शेती कडेन लक्ष दिवचें आनी शेतकऱ्यांक परत एकदां वयर काडपाचें सरकारचें नियम चल्लां. पण काही बदलत्या वातावरण लागून जशें जशें नुकसाण जावपाक लागलें जाल्यार शेतकार सुद्दां ज्या शेती कडेन वळलेले शेतकार परत पाठ फिरूं शकता. ह्यो गजाली खंय तरी जावं शकता. स्टुडंटा खातीर स्टार्ट बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.